नमस्कार, माझे नाव स्तुती चारी आणि आम्ही चवथीचे डेकोरेशन केलेले आसा आणि आम्ही इको फ्रेंडली डेकोरेशन केला। तितून आम्ही एक महिनोभर घेऊन आम्ही आमचे जे आमकां कितें लागतले जशें की न्यूजपेपर, कार्डबोर्ड नाजाल्यार अशे इको फ्रेंडली वस्तू आम्ही एकठांय करून आम्ही हे डेकोरेशन केला। आणि जे आमकां दोणे गावता देवळांनी बी ते आम्ही हाडून घरा हाडून पुसून बीन दवरून एकठांय करून आम्ही एक खडपां केल्लेली आसा आणि आम्ही न्यूजपेपर यूज करून बीन ते सगळे केल्लेले आसा। आणि कार्डबोर्ड जे आमकां गावता जे आमी एमेझॉना वयरसून ऑर्डर बी करतात ते अशें साठोवन दवरून आमी सगळे खंय खंय जाय थंय जशें जाय तशें यूज केला। आणि हायन ते सगळे मागीर लास्टाक पेंटिंग बीन केला। तशेंच आमी आनी भाव भयणी आसात तेंच्या वांगडा मेळोन हे डेकोरेशन केला इको फ्रेंडली। आमी वर्सान वर्स एक एक थीम दवरतात आणि तेच डेकोरेशन आमी ट्राय करता की बऱ्यान बरें करपाचे। आणि जशें की सोशल वर्कर आसा गोविंद गोवेकर तें आमकां कळ्ळें की तेणी ह्या वर्सा कॉम्पिटिशन दवरला सो आमकां एक उमेद कशी येयली आणि आमी नांव दिलें आणि आमी नांव दिल्ल्या कारणान आमकां आनीक हें जाली एक्साइटमेंट आणि आमी डेकोरेशन केलें आणि ती बरें जालें सो सगळ्यांक आवडलें बी। आणि हो कॉन्सेप्ट दोन तरेन आसा, एक सुपारी विडो म्हणटात ते आमी देवाक अर्पण करतात ते आणि दुसरे जावन आसा ते सिनरी जी ल्हान भुरगीं ड्रॉइंग काडटात बी। फर्स्टूच ती ड्रॉइंग काडटात ते अशे सिनरी आसता, दोंगर आसता, ढग आसता, सन मागीर त्यांच्या कॉन्सेप्टान भुरगीं जेन्ना ड्रॉइंग काडपाक लागली का तोच कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता म्हणून तो दवरलो तुमी? हय हय, तशेंच तरेन आमी मागीर ते तकलेन दवरून दोन्ही कंबायन करून आमी आमचे डेकोरेशन केले। नमस्कार, माझे नाव सूर्याजी गोपालचारी, हांव बस्तोडा बालकोट ह्या गांवांतसून आसा आणि आमी ह्या वर्सा आमचे स्तुतीबाय हेच्या मदतीन आमच्या घरान चवथीचो देखावो केल्लो। त्या देखाव्यान आमी एक फावटी कॉन्सेप्ट आशिल्लो की इको फ्रेंडली देखावो आसचो म्हणून, सो त्या हिशोबान आमी हो देखावो हांगासर तयार केल्लो तुमकां दिसता आसतलो। हे सगळे इको फ्रेंडली मटेरियल वापरून म्हणजे पेपर, यूज न्यूजपेपर्स, मागीर कार्डबोर्ड जे आमकां हितून येता एमेझॉनचे पार्सलां जे आमी हाडटा तितून जो कार्डबोर्ड आसता तो, मागीर देवळांतले दोणे जे भायर उडयता आमी जे तेचे सगळो वापर करून हांगासर हो देखावो तयार केला। ह्या देखाव्यान पळयशीत जाल्यार एक म्हणजे भुरग्यांचे हितूंतली जी सिनरी आसा ती सिनरी आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला। एक 5-6 वर्साचे भुरगे जेन्ना इस्कॉलान वयता तेन्ना प्रत्येक भुरग्यांच्या ड्रॉइंग बुकान जर तुमी पळयशात जाल्यार तितून 3-4 पेजी किंवा मोस्टली सगळेच पेजी म्हणून येता ती सिनरीचो भुरगीं काडटात। आणि ह्या सिनरीन थोडे जे हे असतात पार्ट्स असतात ते जसे ढग असता, मागीर पक्षी असता, सूर्य असता, मागीर माउंटन्स असता, रिवर असता, गुणे असतात। सो हे सगळे आमी ह्या सिनरीन आमच्या जे सिनरी आसा पळय ते हितून दाखोवपाचें केला। आणि दुसरो जो आसा पळय आनी एक तितूनच आनी एक कॉन्सेप्ट आहा तो मुखवास। मुखवास म्हणजे आदल्या काळान जेन्ना आमी हे करताले कितें जेन्ना कोणीच सोयरो येयलो नाजाल्यार कोण देवाक बीन आमी प्रसाद लावच्या पयलीं मुखवास म्हणून दिता। मुखवास म्हणजे खावची पानां आणि तातूंत सुपारी। हाचो मेन हेतू असो आसतालो की कोणी तुमगेर येयलो जाल्यार एकदम सोयातल्या सोया भितर तुका ग्रिटिंग्स दिवपाचे आणि तितूनच ते कोणाच्या घरान खावची पानां आसतात आणि आसतालीं आणि सुपारी आसताली। सो तांकां ग्रिटिंग दिवपाक विश करपाक किंवा सुरवातीक कितें तरी स्टार्टर्स आतांच्या काळान म्हणटात पळय ते भशेन तांकां हे सुपारी आणि पान दिले जाताले। हेचो मेन उद्देश असो आसतालो की सुपारी आणि पान खाल्ल्या उपरांत सुपारी ही कडक आसता आणि पान सॉफ्ट आसता। सो दोन्ही मेळून जेन्ना खूब वगत तुका ते चाबचें पडटा आणि चाबल्या कारणान कितें जाता खुबशी जी लाळ आसा ती आमच्या तोंडान तयार जाता आणि ती पोटान वता। पोटान गेल्या उपरांत तुजे जे पोटातले जे डायजेशन आहा ते मागीर कितें खाल्ल्या उपरांत हे डायजेशन जे आसा पळय ते बरे भशेन पचता। कितें इवन तूं
अशें आसता की वायट बसून तुका जेवण कोणागेर गेलो आनी ते तुका हे जावंक ना जाल्यार ते बसून जेवण हे पचून वचपाची ह्यातून शक्ती आसता. सो पूण आतांच्या काळान कितें जालां ते हाता उरफाटें जाला. तूं कोणाच्या लग्नान बीन वयशीत जाल्यार कितें जाता की लोक लग्नाच्या प्रोग्रामान हे पान दवरता, पूण ते पान केन्ना खाल्ले जाता, जेवण जेल्या उपरांत मागीर ते पान खाल्ले जाता. सो हे आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला की विडो जो 5 पानां आणि गणपती असल्या कारणान आमी 5 पानां किंवा 21 पानांचो तेका विडो दिता आणि मनीस आसले जाल्यार 1 पान आणि सुपारी आमी तांकां दिता. सो हो विड्याचो कॉन्सेप्ट आणि ड्रॉइंग जे भुरग्यांचे आसा दोन्ही कंबायन करून आमच्या ह्या देखावान आमी हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केला. की आताची जी युवा पिढी आसा खंय तरी वेगळ्या वर्णांक सध्या भरकटलेली दिसता. पण आयज आमी पळयला की तुमच्या घरान तुमची जे यूथ आसात तांकां एक तुमी नवीन दिशा दिल्ली आसा, एक नवीन एड्युकेशन दिल्लें आसा की जेंची जी कला आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान तेंची खंय तरी भायर सरता. तुमी वार्शी कशें करतात ही मोह? हय, आमी खुबशीं हांव ल्हान आसतनाच्यान पयलीं म्हाजो व्हडलो भाव करतालो, मदलो भाव, आमी सगळे भाव मेळून हांगासर डेकोरेशन करता. सो पयलीं अशें आसतालें की फोलीच लावप जातालें. सो फोलीत लावपाकूच आमकां कमीत कमी म्हयनोभर लागतालो. ह्या हॉलान आमी इतले गच्च आनी वेगवेगळे प्रकारे फोली लायताले की तेका खूब वेळ लागतालो आनी खूब तरेतरेचे डिझायन आमी फोलींच्या माध्यमांतसून करताले. मागीर फोली टायमार आमकां मेळनासल्यो, मागीर ते दुसरे हे जावंक लागले आनी मागीर तेच्या उपरांत थर्माकोल हो कॉन्सेप्ट आयलो. सो थर्माकोल खुबशे आमी वर्सां आमी डेकोरेशन जे वेगवेगळे मखरां म्हणू नाका, मागीर डोंगर म्हणू नाका किंवा हे किल्ले म्हणू नाका, अशे तरेतरेचे किल्ले बिल्ले आमी थर्माकोलाच्या माध्यमांतसून डेकोरेशन केल्ले. आतां नवीन कॉन्सेप्ट आहा की इको फ्रेंडली आसपाक जाय आनी कित्याक ते थर्माकोल बीन इको फ्रेंडली जायना, ते विल्हेवाट लागपाक तेका खुबशीं वर्सां लागता आनी तेका लागून आमी आतां तो हे करिना इको फ्रेंडली हे फावटी आमी 2-3 वर्सां लास्ट जाली पोरू आमी गणेश पुजा केल्ली. कितें म्हणटा ती केळीच्या पान्यार तांदूळ, मागीर नाल्ल आनी तेचे वयर वस्त्र, मागीर तेका जानवे हे सगळे दाखोवन बेलपत्र हे जी आमी गणेश पुजा करता पळय तो कॉन्सेप्ट धरलेलो. आनी नाल्ल हो एक शंकराचें रूप जालें. आमी नाल्ल हो गणपतीकूय दवरता आनी नाल्ल हो आमी शंकराकूय दवरता, कित्याक दोन्ही असल्या कारणान नाल्ल असल्या कारणान फाटल्यान आमी तेचो शंकराचे त्रिशूल, डमरू अशे कॉन्सेप्ट करून पोरू आमी आमचे डेकोरेशन केल्ले. सो अंदू आमी जे केला ते भुरग्यांचे जे ड्रॉइंग आणि विडो हे दोन्ही कंबायन करून हे आमी अंदूचे डेकोरेशन केला. भुरग्यांचो तुमच्या कसो कितें साथ तुमकां येता, म्हणजे तेंची कशी कितें उमेद तुमकां? सगळी भुरग्यांक डेकोरेशन कितें नविदाद करपाक शिकपाक सगळ्यांकूच आवड आसता. आता काही भुरगीं कितें आनी टायमान बिजी असतात, पण सगळीच भुरग्यांक जर तांकां कला म्हणजे कळत आपूण कितें करता आणि त्याचो जर उपयोग खबर आसत जाल्यार ती टायम काडूनच ते मोबायल सायडीक दवरून रातपाळी मारूनय बसून हे करपाक फुडें सरता. खुबशीं भुरगीं असतात तांकां हे जर कलेन फुडें दवरीत जाल्यार तेंचे कितें एक तेंची हे डेव्हलप जाता, कॅरेक्टरूय डेव्हलप जाता, तेंच्या हितून एक टीम वर्क निर्माण जाता सगळे मेळून केल्ल्या उपरांत आनी भुरग्यांक एक हे मेळटा म्हणजे तेंची इम्प्रुवमेंट जाल्ल्या उपरांत तांकां कॉन्सेप्ट आयडिया कितें ते कशें यूज करपाचे ह्यो सगळे हितून कळटा आनी तेंचो एक कितें म्हणटा तो कॅरेक्टर बिल्डअपूय जावपाक मदत जाता. सो त्या हिशोबान सगळे भुरगीं मेळून आमी आमच्या फॅमिलींतली बाय स्तुतीन पयले आसतले तुमी एकदम बरे भशेन पेंटिंग केला ते सगळ्यांनी आवडले. फुडेन वचून लोक पळयताले की हे केला तरी कशें, तांकां दिसताले की ते कितें म्हण थोड्यांक दिसले की ते पयले पेंटिंग करून हाडला म्हणून, पूण ते एक्चुअली तेणेन स्वता पेन आनी कलर्स एक्रेलिक कलर्स यूज करून हे सगळे पेंटिंग केल्लेले आसा. सो खूब बरें दिसले की स्तुतीन एकदम बरे भशेचे पेंटिंग केला आणि हे बी हितून आमकां खूब जाणांचो जेन्ना गांवांतल्या लोकांनी बीन हे देखावो पयलो तो खुबसो असो व्हायरल जाल्ल्या भशेन खुबशे तेजे फोटो बिटो सगळे व्हायरल जाले, खंय खंय पसरले आणि लोक आमकां मुद्दम म्हणून फोन करून विचारपाक लागले आणि कांयशे फ्रेंड जे आसले तेंच्यांनी फोटो पयले आणि मुद्दम म्हणून देखावो पळोवपाकूय आमगेर ते घरान स्पेशली 5 दिसाचो गणपती आसले त्या निमतान आमचो डेकोरेशन पळोवपाकूय म्हणून ते आमगेर त्या निमतान चवथीकूय पावले आमच्या घरा कडेन. सो हो एक आनंद जाता की एक देखावो करून फक्त हे न्हू की दुसऱ्याचे खोशी जाता आणि दुसरे एकामेकाक मेळप
जाता. खुबशे फ्रेंड असे आशिल्ले की खूब तेंपान मेळोकूच नाशिल्ले आनी त्या निमतान तेंची भेट जाल्ल्या कारणान मातशें ते बी उमेद अशी जाता कळ्ळें. सो चवथीच्या माध्यमांतसून हो एक म्हाका दिसता एक बरो आमकां प्रयास जाता. म्हणजे एक कम्युनिटी एकठांय येवन हे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.